बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाचेनो तुमकां सगळ्यांक परत्यान एक फावटी आमची भास अशी ह्या कार्याक स्वागत. फाटल्या दिसांनी असल्या कार्यांनी आमी आमचे भाशे विशयांत जायतें शिकल्या. आज मिसांतली कोंकणी म्हणलो विशय आमच्या चिंतपाक नियाळाक आमी घेतलेलो आसा. मीस अशें म्हणटा आसतना आमकां पवित्र कार्य हातूंत सांगचें सगळें बऱ्या मनान, कोणाकय बोट जोखूंक न्हय वा आमचो पयलोसो इरादो आसा तशें प्रमाण कोंकणी हाडचो एकच इरादो. म्हणटच हेणे तेणें चूक वापर आसात ते सारके करुया म्हणल्या इराद्यान हें कार्य वा आयचें कार्य आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे अशें मिसाच्या ग्रंथांत उतरां आसात. कांय वेळार आमकां बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे अशें आयकता. थंय आनी आनी अशें दोन कडेन उतरां आसात, तीं बसोवची पडलीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी अशें. मागीर थंयसर मुखार वता आसतना सर्वेश्वर तुमचें सवें आसूं अशें याजक म्हणटा. याजक केन्नाय तुमचेय सवें आसूं म्हणना, ताका जाप जावन लोक तुमचेय सवें आसूं अशें आतांच्या मिसांत जाप दिता. देखून याजक तुमचें सवें आसूं आनी लोक तुमचेय सवें आसूं अशें. उपरांत मिसांत आमची फातकां वळखुया अशें म्हणून आसा. म्हळ्यार प्राजिताचे रितींत थंयसर वळखोया म्हणलें कांय वेळार आमकां आयकता. ना, तें चुकीचें. जशें सर्वेश्वर तुमचें सवें आसूं जावंक जाय, आसूं जायना, तशेंच वळखोया जायना, वळखुया अशें येवंक आसा. आनी हे पवित्र रितींत फातकां वळखून आयची जावया म्हणूंक जाय, तर वळखून म्हणूंक जाय शिवाय वळखोन अशें न्हय. उपरांत थंयसर पुदवेदार देव बाप आमची फातकां भोगसूं अशें येता आनी निमाणें सर्गींच्या सुखाक आमकां पावूं जायना, आमकां पावोवं अशें येवंक जाय. उपरांत आमी देवाचें उतर आयकता. थंयसर कांय वेळार जीं कोण वाचतात तीं देवाचें उतार अशें म्हणटात. उतार न्हय, देवाचें उतर, वापर, उदक असलो उच्चार, देवाचें उतर. आनी थंय सावन आमी मुखार वता देवाचे व्हड उपकार जायचे. उपकार हांगासर पुल्लिंग, ते उपकार अशें घालां. देखून देवाचे व्हड उपकार, देवाचें उतर आसले कडेन देखून कांय मनशां देवाचें व्हड उपकार म्हणटात. चुकीचें. देवाचे व्हड उपकार अशें थंयसर येता. थंय जावन आमी मुखार वता आसतना आमकां सतमंतां मागणें आसा वा बाबार्थ उसारचें मागणें. बाबार्थ आमी उसारता. थंयसर सतमंतां देवाक, सर पुदवेदारा बापाक कांय मनशां तावन देवा, बापा, पुता, पवित्रात्म्या इतलेंच आयकता. ना, सतमंतां देवाक, तशेंच ताच्या पुताक, पवित्रात्म्याक अशें तें स्पश्ट आसूंक आसा. तें आयकना. देखून तें आमी सारकें करचें पडटा अशें हांगासर एक विशय आमी गुमानांत दवरूंक आसा. थंय जावन आमी मुखार येता आसतना आमकां बावार्थ्यांचें प्रार्थन आसा वा बावार्थ्यांची मागणी. तें बावार्थाचें प्रार्थन अशें म्हणून कांय जाणांनी म्हणचें आयकता. बावार्थाचें सारकें म्हळ्यार बावार्थान केल्लें, पूण तें त्या अर्थार म्हणचें न्ही. प्रेयर्स ऑफ द फेथफूल, नॉट फेथ. देखून बावार्थाचें वा बावार्थाची मागणी न्हय, बावार्थ्यांचें मागणें, बावार्थ्यांची प्रार्थना अशें तें उतर स्पश्ट आसूंक आसा. थंय जावन आमी आनी एक विशय थंयसर पळयता. पवित्र
पवित्र पवित्र अशें म्हणून म्हणटा आसतना सर्ग आनी संसार भरल्यात ना भरल्यांत ती दोन आसात. सर्ग आसा संसार आसा. भरल्यात तुज्या वैभवान न्ही भरल्यांत तुज्या वैभवान. आनी हें मागणें आमी आतांच म्हळें भावार्थ्यांचें प्रार्थना अशें म्हळें ताका जाप आदिंतावन आमकां तरी अशी संवय पडल्या आनी आमी म्हणटा आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. बरें इतल्या वर्सांतल्यान आमी म्हळां अर्थ जाला सारकें पूण कोंकणीची वाक्य रचना म्हणून आमी कितें म्हणटा ताका हें उतर सारकें बसना. कोंकणीचें वाक्य कर्तो कर्म आनी क्रिया अशें आसा. म्हळ्यार आमचें प्रार्थन आयक वा येसुम्या आमचें मागणें आयक क्रिया निमाणें देखून आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या म्हणच्या की चड करून सारकी रीत म्हण सांगल्यार आयक आमचें प्रार्थन अशें जायना. आमचें प्रार्थन वा आमचें मागणें आयक अशें निमाणें येवंक जाय. येसुम्या म्हण घालूंक जाय सुरवेर घालचें आनी तें अखेरेक घालचें न्हय. कित्याक कोंकणीची वाक्य रचना वा कोंकणी वाक्य आसा करचें बांदून हाडची रीत कर्तो कर्म आनी निमाणें क्रिया बसता. थंय न्हू आमचीं काळजां उबारुया अशें आसा. कांय अप्रूप एक फावटी आमचीं काळजां उबारोया अशें आयकता. उबारोया जायना आमचीं काळजां उबारुया अशें आसा. ताका जाप आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता. जर गितांत गावचें जाल्यार पळया कशीं आमचीं सोल्फां घाल्लीं वा नोटेशन घाल्लें चुकता. आमचीं काळजां उबारुया अशें म्हणलें जाल्यार आमी ताका जाप आमी सर्वेश्वरा थंय उबारता. कशें जाता उबारता पडुल्ल्याक उबारूंक जाय. आळे ताका हात दी उबार. आळे तो थंयसर पडला ताका उबार. देखून आमचीं काळजां उबारता जायना आमचीं काळजां उबारता उबार उबारता अशें येवंक जाय. कित्याक देखून गायतल्यांनी ह्या विशयांत चिंतूंक आसा. सोल्फां घालतले वा नोटेशन घालतलीं आनी कोण म्हणून आसात तांणी ह्या विशयांत कंथारां बरयता आसतना वा कंथारांक सोल्फां घालता आसतना असलो एक गुमान दिवचें तसलो जिनो असो तांचे कडेन आसूंक जाय अशेंय आमकां त्या वेळार कळटा. उपरांत आमी सोम्याचें मागणें वा आमच्या बापा मागणें थंयसर पावता. थंय पावता आसतना आमकां आमच्या सोम्यान शिकयलेलें मागणें म्हणुया अशें म्हणूंक जाय. कांय मनशां म्हणटात आमच्या सोम्यान शिकयलें मागणें. शिकयलें मागणें जायना शिकयलेलें मागणें. शिकयलें मागणें जायना. आनी तशेंच म्हणया बरें सारकें नातर म्हणुया म्हणोवया जायना. म्हणोवया म्हळ्यार तें पॉझिटिव्ह म्हणटात पळय. आनी कोणूय दोगां तें गाणा मनशा कडेन तांचे कडेन तें म्हणूंक लावया म्हणलो अर्थ. तांचे कडेन म्हणूंक लावया. आमी म्हणचें न्ही ती तांचे कडेन म्हणूंक लावया अशें ना. म्हणोवया जायना. सोम्यान शिकयलेलें मागणें म्हणुया म्हणया. सोम्यान शिकयलें मागणें न्ही शिकयलेलें म्हणया वा म्हणुया. म्हणोवया म्हणलें चुकीचें. आनी थंयच्यान आमी मुखार वता आसतना आमच्या बापा मागणें आमी म्हणटा आसतनाय आमचेर सुकल्यांक बक्षितांव अशें म्हणून आमी म्हणटा. सुकल्यांक बक्षितांव जायना सुकलल्यांक बक्षितांव. मांगलोरचे बोलयेंत कांय वेळार सुकल्यांक म्हणून आसा बरें सारकें पूण आमचेर सुकल्यांक बक्षितांव जायना. मागीर थंय मुखार वता आसतना आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका. पडोंक दिनाका न्ही आमकां ताळणेंत पडोंक दिनाका. सुकलां पडूंक दिनाका वा पडूंक उरयनाका अशें येवंक जाय. थंय जावन आनी थोडी मिसाची मागणी मदें म्हणटा आसतना अशीं आसात. थंयसर पळया एक मागणें सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें म्हणून आसा. थंय आख्ख्या पृथ्वीर विस्तारलेले न्ही आख्ख्या जायना. आनी तशेंच तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर जायना आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले. आनी तुजे पवित्र सभेचो तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर न्हय अशें. आनी थंय जावन आमी मुखार वता आसतना आमकां आनी एक उतर मेळटा. सर्वेश्वरा आमकां तूं सर्व पथकांतली निवार आनी सर्व आकांतांतली वाठाय अशें म्हणून उतर आसा. शांती दिवच्या त्या संदर्भार. वाठाय वाठय म्हणून कांय मनशां म्हणटात. वाठय जायना तें वाठाय जाय पथकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाठाय वाठाय म्हळ्यार निवार डेलिव्हर वाठय म्हळ्यार ग्राइंड वाठय अशें जाता देखून सर आकांतांतली वाठाय अशें येवंक जाय. मागीर एकामेकाक शांती दियात अशें म्हणलें उतर आसा. हांगासर स्पश्ट सांगलां सोमयाची शांती तुमचे सवय आसूंक जाल्या उपरांत तुमचेय सवय आसूं अशें जाप दितात. एकामेकाक शांती दियात म्हणून मिसाच्या ग्रंथांत सांगलें आसा. पूण कांय जाणां एकामेकाक शांती दियात आसले कडेन आनीक इल्लोसो आनीक थोडीं उतरां वापरून माया मोगाचो गुर्तू जावन अशें म्हणटात. माया मोगाचो गुर्तू जावन शांती दिवची न्ही, शांती दिवचीच माया मोगाक लागून. तशें म्हणून म्हणटा आसतना आमी शांती दिता आसतना कोण एकल्याक मान करता कोण एकल्याक हात दिता कोण एकल्या कडेन हांसो दितात आसूं येत कोण वेंगतात आसूं येत पूण आमकां जराल रितीर आमी एकामेकाक मान दिता. तर हांगा एकामेकाक मान दिवन तो मान आसा पळय तो एकवटाचो गुर्तू शांतीचो गुर्तू माया मोगाचो गुर्तू आसूं येत. शांती माया मोगान शांती दियात ना खऱ्यांच तें चुकीचें. आमी कांय वेळार तें चिंती नासतना वा जाय तितली चिंतप ताचे वयर दी नासतना आमी तें म्हणटा हें आमच्या मतीक वचूंक जाय. आनी हाचे सांगता मिसाची रीत आखेर जावन येता आनी आखेर जाल्या उपरांत निमाणें मागणें आसा. तें मागणें जाल्या वेळार थंयसर आमी वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आसा. वचोन येयात न्ही वचो अशें न्ही वचून येयात आनी समाधानान वचून येयात समाधानेन वचून येयात न्ही क्रिस्ताचे शांतेन धाडटा न्ही क्रिस्ताचे शांतीन धाडटा क्रिस्ताचे शांतीन समाधानान वचून येयात अशें थंयसर उतर आसा. आनी कांय वेळार मागीर कळोवण्यो आसात. कळोवण्यो आसतना आमी त्यो तिळसोण्यो कन्नडाच्या प्रभावाक लागून तिळसोण्यो उतर आयलां. आतां आमचें जालां आसूं येत पूण कळोवण्यो मोगाळ उतर मोव उतर कोंकणीचें उतर हें आमी वापरलें चड बरें. आनी अशें त्या मीस वा मिसांतली कोंकणी अशें हातूंत जायतें सांगूंक आसा. थोड्यो विशयी थोड्यो गजाली हांवें हांगासर तुमच्या गुमानाक हाडल्यात. आमी आमच्या सदांच्या वापरांत सदांच्या उपयोगांत जाता तितलें बरें उतर हाडूंक सारकी कोंकणी वापरूंक आनी जें कितें आमच्या मालगाड्यांनी सारकें करून दवरिल्लें आसा तें सारके रितीर पळोवन वापरूंक आमचें प्रयत्न आसूं दी. ह्या उद्देशी आमचें प्रयत्न चलता आसतना तुमकां सगळ्यांक हांव बरें मागतां. ह्या संदर्भार परत्यान एक फावटी तुमकां देव बरें करूं. आमची भासशी कोंकणी भासशी आमची भास कोंकणी भासशी